कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीव्राषभानवी देवी दैत्याय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमा श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद् बृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव्यो प्रेष्ठाली ओम स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनैर गोपेर गोपीनाथ श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद तुमका. तुम भारी चंद कन सांगलाजी. आता श्री शिक्षाष्टकम सांगू का विद्यापै माताजी येतस. माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. श्री चैतन्य महाप्रभु विरचित शिक्षाष्टकम. चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्या
आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं पदं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनीन अनुरागः त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं वा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजात् स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथा तु स एव न अपरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. खूप खूप धन्यवाद तुमकाही भारी चंदकन सांगला. आता आईचे सेशन प्रवीण प्रभूजी यांनी स्टार्ट करता सची. प्रभूजी तुम्ही स्टार्ट करीत की मग. ओके, धन्यवाद माताजी. मंगलाचरण आणि शिक्षाष्टकम रिसाइटेशन केले शिल्पा शणे माताजी आणि विद्यापै माताजी का हृदयपूर्वक धन्यवाद. सो भागवत पुराण कोंकणी टीमा तुकून पोटू लोकांक हृदयपूर्वक स्वागत. आयज सेशनाक फेब्रुवारी तुलन स्टार्ट केल्ले आमी शिक्षाष्टकम हाची कन्क्लूजनाक येते आसा. सो देवाले लास्ट टाइम म्हणके देवाले दर्शन घेवन आज स्टार्ट करया. गौरनिताय भगवान श्री मायापूर धाम अशी नरसिंहदेव भगवान श्री मायापूर धामाचे अशी पंचतत्व दर्शन घेऊन नेक्स्ट कडेर श्री राधा माधव मायापूर धाम आईचे दर्शन अशी राजापूर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मायापूर धाम. सो देवाल दर्शन घेऊन आज आम्ही आमगेल सेशन स्टार्ट करचे होते सची. प्रभुजी आयला की म्हण एक पटी चेक करते मुरलीधर चंद्र प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी जॉइन जातन 7:30 जाताला आणि आता जॉइन जाऊन वापस एक्झिट जालाल्याची. ओके प्रभुजी. ते दरते हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करची की तुमगेल पॉइंट सांगची की कोरी येता. ओके प्रभुजी.
सो आम्ही ब्रीफली पळोवया की आम्ही लास्ट फ्यू सेशन्स आम्ही फेब्रुवारी प्रभुजी पासून एक समरी पळोयता की आम्ही शिक्षाष्टकम स्टार्ट केले फेब्रुवारी फर्स्ट वीकांतल्यान तशी आम्ही स्टार्ट केले की आम्ही पळयले की 8 श्लोक आसाचे श्री चैतन्य महाप्रभून आमकां हिज लायफ टायमांतू तांगेले निकट आशिल्ले भक्त लोकांक मात्र तांगेले अंत्यलीलांतू तांगेले निकट आशिल्ले भक्त लोकांक मात्र संग करता आशिल्ले तशेंच तांणी आमगेले तांगेले जीवनावधींतू बरी 8 श्लोकां मात्र ऑल्दो तांगेले अनुयायी गण श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी हांणी पुरे मस्त मस्त बुक्स बरयले तांगेले श्री चैतन्य महाप्रभू प्रिचिंग बेस्ड जावनूच तांणी मस्त मस्त बुक्स बरयले बट स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभून बरी 8 श्लोक शिकोवन दिला आमकां आनी त्या 8 श्लोकांतू पुरे आमी एवरीथिंग कन्क्लूड करीता की कशी पयर आयकता आशिल्ले आमी जननी माताजीतल्यान की कशी एक वेदाचे सारांश वेदाचे एक एसेन्स उरचे उपनिषद सांगता तशीच उपनिषदचे एसेन्स भगवद्गीतांत 700 श्लोका भितर बरयला आनी ताजे एसेन्स फुल कवर केला एवरीथिंग पुरे एक 8 श्लोका भितर कवर केला की म्हळ्यार स्टार्टिंग तुल्यान एक साधना भक्ती तुल्यान प्रेमा भक्ती पासून कशी आमगेले 3 स्टेजेस आसा की साधना भक्ती भाव भक्ती आणि प्रेमा भक्ती ते पुरे हे श्लोक स्टार्टिंग तुल्यान एंड पासून कवर करता की फर्स्ट 5 श्लोक कशी साधना भक्ती स्टार्ट जाता कडे तशीच भाव भक्ती टुवर्ड्स हे जाता म्हळ्यार कन्वर्ट जाता तशीच लास्ट कडे प्रेमा भक्तीत कसन सिम्पटम्स आमकां मेळटा म्हण आमी पळयले तशीच आमी हे बी पळयले की आमगेले 3 फिलॉसॉफीज ऑफ म्हळ्यार आमी वेदीक अंडरस्टँडिंग कशी 3 हाजे भितर पळोवंक गेली ती म्हळ्यार संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन आमगेले संबंध आचार्य श्री सनातन गोस्वामी तांणी कशी आमगेले रिलेशनशिप विथ गॉड कशी कसन आहे आणि आमगेले जीव तत्व आणि भगवान तत्व आमी कशी पळोवयता तशीच हे 8 श्लोका भितर आमी संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन पळोवयता की फर्स्ट 5 श्लोकास हंतू तांणी संबंध ज्ञान पळोवयता आणि लास्ट 3 श्लोकास हंतू आमी 2 or 3 श्लोकास आमी प्रयोजन म्हळ्यार आमगेले कशी आमगेले हे जावका म्हणून आणि हे फुल 8 श्लोकास अभिधेय ज्ञान म्हळ्यार आमी कशी कृष्णा कॉन्शियसनेस आमगेले कॉन्शियसनेस अवेकन करीत म्हणून आमी आयकले सो आमगेले ऑल 3 संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन आमी कशी कृष्णा कॉन्शियसनेस तो आमी स्थापन करीत म्हणून आमी हे 1.5 महिन्यांत 2 महिन्यांत तुल्यान जाते जाता आत कन्क्लूजन आमी आणि एक पंचांग रिडिंग कशी आमी युगादी फेस्टिवलाची पयरे आमी सेलिब्रेट केले तशीच नवे वर्षाचे हिंदू नवे वर्षाचे सगळ्यांक शुभ जाव म्हणून मागून घेता आणि तशीच आमगेला जे आमगे लोटासाचे हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभूजी तांणी आमकां जी शिक्षाष्टकमाचे कन्क्लूजन आणि तशीच पंचांग रिडिंग हाजे टॉपिक्स वयर तांणी आमकां हे कन्क्लूजन करून दिते आसाची तो तांगेले बगे एक संक्षिप्त जावन इंट्रोडक्शन दिवका म्हळ्यार तांणी हिज होलीनेस परमपूज्य भक्ती राघव स्वामी महाराज हांगेले शिष्य आणि ऑथर मास्टर योगा मास्टर एस्ट्रॉलॉजर मॅरेज काउन्सिलर योगिक डायट कन्सल्टंट आणि भक्ती योगा प्रॅक्टिशनर आणि भारत आणि अमेरिकांत पुरे ट्रॅव्हल करून आणि योगा शिकयताची तशीच आनी पर्सनल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस आणि एस्ट्रॉलॉजी पर्सनल कन्सल्टेशन बरे करताची आणि मस्त बुक्स बरयला तांतू प्रमुख जावन आशिल्ले योगा बुक कृष्णा बुक आणि तांणी केन्ना सांगता उरता की फूड फॉर द सोल तांणी को ऑथर केला हांगेले धर्मपत्नी हरप्रीत सुंदरी माताजी बरशी तशी तांणी वेदिक कुकिंग वर्कशॉप आणि करताची आणि डिटॉक्स रिट्रीट्स आणि फूड फॉर द सोल बुक्सा वेरी तशीच तांणी योग निद्रा आणि हिलिंग मेडिटेशन वेरी स्पेशलायझेशन आसाची प्रभुजी हांणी आता लास वेगस अमेरिकांत बेस्ड जावन आसाची प्रभुजी तुमकां स्वागत आसा आयज सेशनाक हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रभुजीक स्वागत करया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुजी ओवर टू यू हरे कृष्ण
आता आम्ही एक सॅड न्यूज पळयत आशिल्लो हांव आतां. एक शिक्षाष्टक स्टार्ट करतना एक डिवोटील व्हिडिओ माधव प्रभू शेअर केलेला आहे. एक युक्रेनांतू आमगेले हरे कृष्ण डिवोटी नरसिंह आरती जप करता गन्नानी दोन. सो आता न्यूज आयल की त्या डिवोटीक तागेले he was killed in action म्हणून. सो मस्त चिके चिके बेजार जालें पळोवन. जाल्यार आमकां कळका की भारी एक लेसन आसा शिक्षाष्टकांतू हांत पुराय आमी. सो कशें की हांव अशी क्लास स्टार्ट करचे फुडें माधव नायडू कीर्तन माधव प्रभू तांगेले पोस्ट तांणी घाला की आमी कितले प्रिपेर्ड आसूं का म्हणून. ते भारी चंद दिसता. फर्स्ट आमी मंगलाचरण करून मागीर स्टार्ट करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सकल रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् शिवशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः जगद्धारपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. सो स्टार्ट करूया म्हणून येतना एक पोस्ट दिसलाय. सो हे पुरे पळयतना आमगेले एक हे जगत कशी आमी डील करका, हे जगतांत आमी कशे आसूं का म्हणलें का चैतन्य महाप्रभू जीवन आणि हे चैतन्य महाप्रभू शिक्षाष्टक एक भारी चांग आमकां एग्जाम्पल. इथे म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू नाशिल काल 1486 चैतन्य महाप्रभून जन्म घेतना तेदना बंगाल आणि सगळे भारत मुस्लिम राय आसा पळय तांगेले राज्यांतू आनी हे हरे कृष्ण महामंत्र वयर आयले. जाल्यार तांतू मुख्य जावन आमी एक कष्ट कसो पळयता म्हळ्यार कसो कष्ट चैतन्य महाप्रभून हरे कृष्ण महामंत्र जनजना दितना तेन्ना तांचे ब्राह्मण जे आसा पळय थंय आशिल्ले ब्राह्मणचे तांणी ऑब्जेक्शन काडली म्हळ्यार हांनी पुराय कशी हे हरे कृष्ण महामंत्र जप करताची हे पुराय खाली ब्राह्मणच्या मात्र न्हय अशी तशी म्हणून मस्त पुराय कष्ट आयले. सो ते कष्ट देखून ते सिच्युएशन देखून चैतन्य महाप्रभून कसं आमकां दिलेलो आसा पळय हे एक भारी स्पेशल. भारी म्हळ्यार भारी स्पेशल. आता हे आमी डिवोटील एग्जाम्पल पळयत माधव प्रभू सांगता कसं म्हळ्यार 3 वर्सां चल्ले देखून ताका इंदुदुम्न महाराजान ताका शिक्षा गुरूक ताका सान देखून ताका नांव दिलेलें ताका फोड केलेलें ताका. आनी आतां त्या युद्धांत ताणें प्राण सोडतना जाल्यार ताका ते कश्टांत ते टँका वयर बैसून तो हरे कृष्ण महामंत्र सांगता. ते मुस्लिम रुलांत ते आतां मी कश्मीर फायल्स कितले जणांनी मुवी पळयले गोतना. आमी आमचे गेल पुरे कश्मीरी पंडित म्हण आयकलेलो हांव तशी हांव एक वचून मुवी पळोवन आयलो. सो आमी
काश्मीरादकून गोवा येवन गोवादकून मागीर मंगळूर आयले म्हण मागीर रूप सनातन गोस्वामी पळयता तांणी काश्मीर तांणी सारस्वत ब्राह्मण आमी सारस्वत ब्राह्मण पुरे ते दुखून आयले सक्कडा पशी बुद्धिवंत ब्राह्मण म्हण तशी सारस्वत ब्राह्मण त्याच्या रूपानी सनातन गोस्वामी तांणी सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ले तांणी हांगा दुखून बंगाला चमकल्लो कर्नाटक देशात दुखून सो तांणी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जावनी तांणी दबीर खास आणि सकार मल्लिक म्हण तांगेल नाव त्या टायमारी कोण पळयला रे तांकां मुस्लिम कन्वर्ट करचे तांकां मांस खावचे एक तांगेल वयर मुस्लिम्सान उद्दा घालचे तांकां पुरे जनाक मुस्लिम्स करचे आनी मुस्लिम करतरी मागीर कश्ट कशें ना ताका वापस हिंदू जावचे जायना तेजन विश्व हिंदू परिषद नाशिल्लें वापस हिंदू जावचे ना ते एक पाटी मुस्लिम जल्लो शिरकल तो ते तांणी एडवांटेज घेतले जाल्यार चैतन्य आता रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कष्ट त्यांची आता शिक्षाष्टकाम हांगा दुखून सूर जाता तांगेल कष्ट कशें ना तांकां वापस हिंदू जावचे जायना जाल्यार तांणी भागवत वाजूचे हें करचे इत्याक तांगेल व्हडली गव्हर्मेंट पोजिशन आशिल्ली देखून कोणें तांकां ना म्हणचे जाल्यार ही भायरचे हिंदू सोसायटींतू तांकां एक्सेप्टन्स ना हाजी अर्थ कसो म्हळ्यार वेदांतू कसं मिस्टेक केला रे मिस्टेक केला रे ताजी वेद पठना आमी पळयताची की आमी एक उच्चार वयर तो जाल्यार ताजी फल विंगड जाता एक अक्षर दीर्घ एक सान केला रे ताजे अर्थ विंगड जाता आमी पळयत की भागवतांतू ते यज्ञ करतना देवता खातीर यज्ञ करतना इंद्रा तांचे एक वर्ड आसा ते आशिल्ले केलेले ते कसं भाग दिवचे असे ते राक्षस आवडतात तशी त्या पुरोहितान ते मॅनिप्युलेट करचे ते भागवतांत आसा सो अशिल जाल्यार ताका तसले मिस्टेक केल्यार तसले नमने शिक्षा आसा तशें जावन वैदिक रूल्स कसं आसा त्या पुरे कलियुगांतू एप्लाय करू जायना वैदिक वर्णाश्रम कसं आसा ते कलियुगांतू एप्लाय करू जायना जाल्यार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का वापस ब्राह्मण जावका म्हण जाल्यार वापस हिंदू सोसायटी वचका म्हण तांकांय जायना तो रायू सोणा हिंदू सोसायटी सोणा मध्य शिरकले काल हांव थोडे रिसर्च करता आशिल्लो साधारण 60 करोड हिंदू आशिल्ले 1000 वर्ष पुढे मागीर 50 वर्ष पुढे ते 20 कोटी जाले म्हणजे 40 कोटी 50 वर्सांत उणी जाले हिंदू चैतन्य महाप्रभून सांगचे असे हे हिंदू धर्म म्हणून तंतुय उलोवचे आसा जाल्यार चैतन्य महाप्रभूले येतरी चैतन्य महाप्रभून येतरी मागीर हे चेंज जावचे सूर जाले ताजे पुढे हे देवस्थान देवस्थान ध्वंस करचे हे पुरे मस्त पुरे पळयला आमी हे कलियुगाचे प्रभाव राक्षसान पुरे येवन देवस्थान कैद करचे ब्राह्मणांक मारचे सत्युगांत त्रेतायुगांत द्वापर युगांत कशी राक्षसान येवन ब्राह्मणाल पुरे यज्ञ कैद करचे सोय तर चैतन्य महाप्रभून ते कसं दिलेले ते मूवी पळयले मागीर हे पळयले मागीर पळयतना रूप गोस्वामी आनी सनातन गोस्वामीक संपूर्ण जावन रक्षण केलेले चैतन्य महाप्रभून मात्र ताका रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी म्हणून नाव दिवन तांकां संन्यास दिवन तांकां ते मुस्लिमांतल्यान भायर हाडले शिवाय ते कोण सूर केलेले चैतन्य महाप्रभून सूर केलेले की कोणीय
खंयचे अवस्थेर असो खंयचे स्थितीर असो तांणी तांगेले आत्मधर्म सनातन धर्माक येव येत म्हूण. तो हे शिक्षाष्टक कसन आसा, हे सनातन धर्म कलियुगांत कशी वयर हाडचे म्हणून. कितें म्हळ्यार कलियुगांत विंगड कसने धर्म पालन करच्याक जायना. गौरांग प्रभून एक लेक्चरान सांगचे आसा, तुम्ही वैदिक रुल्स फॉलो केल्यार की कितले क्लीन आसूं का कितले प्युअर आसूं का म्हणून पुरे रुल्स फॉलो केल्यार बाथरूमात वचून भायर येवचें जायना. आतां आमकां विसरताय गेला. हांव मंगळुरा पूड आसतना आमगेल्या संगनिकेतनाला आमगेल्या कजिन्साल घर आशिल्लें. थंय वतना बाथरूम वचका म्हणून जाल्यार चिके दूर वचका, पावसान साती घेवन वचचें. तशी बाथरूम भायर आशिल्लें. आतां ते विसरून गेला की बाथरूम भायर आसता म्हणून. आतां घरा भितरची ते वेदा प्रकार ते कितले गलीज म्हळ्यार ते कसने पूज करूं जायना. आमगेले आत्मतत्व प्रभून सांगचे की पुढे बाथरूम कशें म्हळ्यार इट शूड बी एन एरोज थ्रो अवे. एक बाण मारल्यार कितलो दूर आसता तितलो दूर आसता काय तितले गलीज के ते दुखून मागीर स्नान करून मंत्र स्नान करून वापस घर कडेन येवका. घरा येतना आमी हागेले एक कोण ते एक लव स्टोरी आसा भारी चंद. तांतू एनिवे तांगेलें नांव विसरलें. मात्र ताणें एक मिस्टेक करची कलियुग स्टार्ट जातना. तशें जावन ते पुरे लव स्टोरी तांणी विंगड जावचे. कशें लायक ताणें घरा भितर येतना भायर दुखून येतना पांय धुवच्या विसरलें की पांय धुवच्या विसरले निमित्त करी तेगेले पांया भितर दुखून तेगेले भितर प्रवेश केल्ले. मागीर पुरे सूर जाले कष्ट पुरे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. आतां मी शूज घालून भितर येता. तो गली प्रवेश करका म्हणना तो भितर येस. तशें जावन कलियुगान कसं जाता पुरे जनांक कन्फ्युजन. इथं म्हळ्यार रुल्स इतलोच एप्लाय करची कशी. रुल्स इतले पुरे आसा आतां एप्लाय करची कशी वयर येवची कशी. तशें जावन आमगेले सोसायटी कसं जाता मागीर एका एकलो उलोवचें. सो हे वैदिक रुल्स म्हळ्यार कसं आसा हे पुरे चैतन्य महाप्रभून संपूर्ण जावन बदलशिले. सो चैतन्य महाप्रभून आमकां दिल्लेले सर्वे दिवचे युगधर्म. युगधर्म म्हळ्यार कसन कोर न्हू आमी आत्मसाक्षात्कार कोर येता. मात्र चैतन्य महाप्रभून एक स्पेशल केले. युगधर्म मात्र न्ही हे प्रेम धर्म दिल्ले. प्रेम धर्म. सो चैतन्य महाप्रभून सुरवे चेतो दर्पण मार्जनम म्हळ्यार सुरवे कसने रुल्स घालने मात्र ते रुल्साचे एसेन्स सांगले. सो शिक्षाष्टक म्हळ्यार इट इज दी एसेन्स. ह्या युगांत आमगेले टाइम बारी उणे. सत्युगांत आमी ध्यान करतना योगसूत्रांत तसं ध्यान हेय तद्वृत्तय. आमी कितलीकी जन्माचे कसं पुरे पाप पुरे आसा ध्यान करतना देवाल ध्यान करतना ते पुरे वता म्हणून. आता ध्यान करचे टाइम कोण आला असो 5 मिनिट जायना न्हू. 5 मिनिट म्हणला जाल्यार आमी फोन घेवन बसताच. बाथरूमा वचत फोन जाय पुरा तसलो अवस्था. आता तो हे कलियुगात आता ध्यान करचें म्हळ्यार तुगेलें मन तितलें शांत जावका. पुढे गाय आसता आशिल्ले मैदान आसता आशिल्ले एक न्हंय बांय हे पुरे आसतना एकदम शांत चित्तारी नाव न्हू. अशी न्ही की हांव 5 मिनिट पळयन जाल्यार म्हगेलें स्टॉक मार्केट म्हगेलें अशें कशें केलें कितें बुडता म्हूण तितलें टेन्शन. जाल्यार ते पारा आमी नाव न्हू खावन न्हू जेवन न्हू आमगेलें कार्य न्ही कर न्हू नित्य कर्म न्ही कर न्हू तस्सल आसतना ध्यान करूया. आता कलियुगान कसं करूया ते. सो चैतन्य महाप्रभून तेदान पळयलें की
की हे कष्ट कसं आमगेल सोसायटीन तू आमगेले वैरी असल पुरे कष्ट जाल्ले असल पुरे कष्ट कसं लायले आम्ही एक उत्तर पळयत की चैतन्य महाप्रभू लीला तो एक पटी एक डिवोटी नहीं था जलारी चैतन्य महाप्रभू का ऑफेंड तागेल गावान तो रामचंद्र खान आणि पुरे मस्त पुरे जन असतात तानी पुरे येवन फॉल्ट फाइंडिंग तानी पुरे कलियुगान कसं जात म्हळारी आम्ही कलियुगा जन्म कसला घेतला म्हळारी फॉल्ट फाइंडिंग नेचर आमगेल भितरस तो ये चैतन्य महाप्रभू वेर फॉल्ट फाइंड करचे कसन तागेला ना कसन चूकी केली आम्ही पुरे जनाल चूकी मात्र पडचे सोच जतन कसं जात म्हळारी चैतन्य महाप्रभू एक ते एक सांगचे अस तू मक्का भक्तांक पूरे जनाक अपमान केला निमित्त आत्त तुगेल गाव पुरे जोडणोता आणि हंग एकलो मुस्लिम येवन गाय कत्तरता सो त्यादन मಕ್ಕಳಿಗೆ की या पूरे ऑफेंस या पूरे कसं जात म्हणारी आम्ही ऑफेंड केला निमित्त देवाल वेरी कसं की एक नमने ऑफेंस अशिल निमित्त अपराध अपराध शून्य होबे लोह शुद्ध नाम तो सुरवे कसं करका म्हणारी आम्ही कलियुग नाश करकावे सुरवेक अपराध करचे बंद करका अपराध म्हणारी आम्ही जप करताना आणि कसं करका जप करताना कसं करूयात कोणी आन्सर सांगेतोय जप करताना कसं विंगड विंगड काम करूयात खाली जप करूयात विंगड काम करताना एकाकी एक भगवद्गीता कृष्णाने कसं सांगला की व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम सो जॉब करताना फोन पळोवचे जप करताना फोन पळयतोय ना विंगड करू ना कसला करू ना कसं जात म्हणारी जप करता 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 विद्यावधू जीवनम चैतन्य महाप्रभू सांगतात विद्यावधू जीवनम सो सूर्य बाहेर कलियुग असं आमगेला आलोचन पुरे तशी असं आमगेले नर्वस सिस्टम आमगेल नाडी अंतु पुरे कसं नसं फुडली जन्माचे पुरे पाप हे त्या पुरे असं त्यातून कसं जात म्हणारी आम्ही जप करत असताना ऐकत असताना जप करताना 3 एलिमेंट जाय उपांशु आमगेल जीभ कानो हृदय आत्मा काही असं प्रश्नोपनिषद सांगता आत्मनि मन हृदयांत असाची तो त्या हृदय पाव का झाला का सोच का सूर्य ऐकू का समज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐकू का समज आणि त्या चंद करून हृदयांत ट्रान्सफॉर्म जाव का त्याला कसं जाता आम्ही देवाल नाव घेताना ते देवस तो देवाक आम्ही विथ ह्युमिलिटी म्हणारी कंप्लीट सरेंडर जावन संपूर्ण जावन देवाल नाव ऐकलवे देवाल नाव कन्ना वचून मागीर हृदय वचून आमकां कृष्णा इज दी प्युरिफायर कितले ये यथा माम प्रपद्यन्ते हांव जप करतस वय चला तंतु कितले सरेंडर जावन करतस कसं जाता ताजे इफेक्ट कसं ना श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम
आमगेल पूरे कष्ट आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक पट्टी नहीं भागवता सांगता त्या 3 नमने कष्ट जाला रे आता तो डिवोटी गेल्ल म्हण जाला रे ते समय जाला रे ताण देवाल नाव घेऊन ते युद्ध कोरका म्हण जाला रे ते आलोचन कोरका शक्ती कसं नाही होली नेम ताची पावर कसं नाही हांव डिवोटी हांव धांवन वता हांव विंगड कसं नाही हांव जप कोरका नहीं देवान म्हाका हे सिच्युएशन केला आनी तो हांव देवाल नाव घेवन वयर येता म्हण त्या नमने विश्वास त्या एक विश्वास सो श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आमगेल प्रॉब्लेम कसं नाही अविद्या आमगेल कष्ट कसं नाही भक्ती विनोद ठाकुरान सांगितलं कसं नाही अविद्यार भारे कष्ट कसं लाग अविद्या जप करताना कसं जाता आम्ही सम कोण जप केल्यावर सुरू आहे कसं नाही श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम विद्य मिळते काही विद्य मिळाली डॉक्टर इंजिनियर पुरे वे विद्य मिळा कसं जाता आमगेले मन इंटरनलाइज भितरच्या सूर जाता आणि मग मगेल गुरु महाराजान सुरे सेंटेन्स एक सांगितलं सुरे पडी तांक नमस्कार दंड नमस्कार घालताना त्यांनी सांगितलं ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा मटेरियल माइंड आन करू जाय नाही त्यामुळे आम्ही पुरे भिवनू असताचे जाला रे जप करताना ते इतले इजी जातं सरेंडर करच्याक सरेंडर मला कसं नाही देवाला नाव ऐकूचे आणि कसं नाही आलोचना आयला रे एक आमगेला आलोचना असा की द होली नेम कृष्णा विल टेक केअर तितलेच त्याजन ते कसं जातं पुरे आईल कसं नाही थॉट्स असत ते पुरे देव पळून घेत विद्या ते म्हणजे विद्या ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा थंय दुखून सूर जाता चेतो दर्पण मार्जनम हे जगत त्यांत आम्ही आज सुवे ना जला री फरक पडतोय ना पाय हाव ना कसं नाही वर्ल्ड फरक पडतोय काय फरक पडणार मेगल फॅमिली थोडे फरक पडतो चला रे जगत त्या कसं नाही फरक पडतोय काय फरक पडणार आमच्या जगत त्या प्रती आमगेल कसं नाही ड्युटी ना मला ड्युटी असं जप करचे पुरे चला रे त्या आमगेल निमित्त नाही कृष्णाल निमित्त सो फर्स्ट आम्ही ते एक फिक्स करून घेऊ ते हाव करचे हाव म्हळले ब्राह्मण तशी चैतन्य महाप्रभू टाइम मारी आम्ही त्या पळयला रे ते ब्राह्मणच्याने हे करच्या ना ते करच्या ना सो चेतो दर्पण मार्जनम त्याची एसेन्स पळो सो चैतन्य महाप्रभू तशी वत्ता शिक्षाष्टक मुखर्षिताची त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना ते बारी चंद जाऊन आमगेले ऐंदर प्रभून सांगला त्रिनादपि सुनीचेन आम्ही जप करताना कशा सुका मनात मस्त पुरा येता हे जाला ते जाला हे करका तक काढका हे करका तक सांगका हे पुरा मस्त पुरा मना पुरा येता विंगड कलह क्लेश पुरा येता त्रिनादपि सुनीचेन ते कसं नसला रे ते मग कसं नाही जावं कसं नाही त्या नमने एक टॉलरन्स म्हळारी त्या देवू पळोवंक येता त्या कृष्णाक गोतस म्हाका कसं नाही गोतना पुरे देवाक गोतस तो तांणी सांगचे कसं म्हळारी आय विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू चॅन्ट 16 राउंड्स म्हळाले ते एक लास्ट दवरची नाही 16 राउंड्स स्टार्ट मिनिमम 16 राउंड्स ते क्वालिटी त्या टाइम मारी हांव संपूर्ण हांव आय हॅव टू गिव्ह माय सेल्फ टू कृष्णा त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना बी टॉलरंट लाईक ए ट्री म्हळारी
भागवतान तुवें सांगला कसा की आमकां लायफान तूं मस्त पुरे अपमान जाता. मस्त पुरे अपमान आमी कोण घेवचे आमगे अहंकारा निमित्त. मस्त पुरे अपमान जाता. मस्त पुरे अपमान कोण घेतात. मस्त पुरे कष्ट येता जाल्यार कष्ट येवचे अपमान जावचे व्हडले विशय न्ही. जाल्यार तांतू आमी कितले कष्ट भोगचे ते आमगेले वयर आसा. आता तुकारामाक इतले जणांनी इन्सल्ट केले, तांगेले पुस्तक पुरे उदकांत घाले, हे पुरे केले जाल्यार तुकारामान अहंकारान एक उत्तर सांगले की कसं करतस तू, हांव तुका पळोवंक येता म्हणून एक उत्तर सांगले की तांगेले एकच हे नारायणा, हे विठ्ठला, हे कसं जातस, हे कसं करतस, हे विठ्ठला, हे कसं जातस, विठ्ठला कसं. तांगेले आलोचन पड, एक शुद्ध भक्ताला आलोचन पड. त्यांनी फाईट करची नाही, त्यांनी देवा सरेंडर जावचे. शिवाजी मेळो येता, आम्ही त्या मुवीन पळयताना तुकाराम मुवींत, आणि शिवाजीन मेळच्या येताना ते मुस्लिम सैनिक येतात मारचे, आणि त्याच्यान कसं जाता तुकारामान देवा सांगचे की तुगेल कसं लिहिल म्हणून गोत ना, त्याला तुक मिळवाईल भक्ताक तू अशी करतोय. आणि त्यांनी विठ्ठल 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 म्हणून अशी सांगता की मागीर पुरे जणे तांकां मुस्लिम सांग शिवाजीशे दिसता. पुरे जनाक तांकां कोण कोण म्हणून गोत त्यांनी कन्फ्युज जाता. तो देवाला एक नमने माय येता. तशी कसं नाही कष्ट असो डिफॉल्ट आलोचन कसं नाही, हांव देवा सरेंडर जावका, कृष्णा सरेंडर जावका. कृष्णावर तितलो विश्वास, रक्षयति इति विश्वासो. त्या विश्वास म्हणाला, त्या विश्वास मात्र कशी येता, आमगेले लाईफस्टाईल क्लीन असला मात्र. तस जाऊन शिक्षाष्टकान सांगला उबर इट्स दुखून खाऊ नकाची, म्हळ्यार बायलची खाण खाऊ नकाची म्हणून. प्रसाद मात्र खाऊ का. बायलची खाण खाला कसं जाता, ताण कंची मनान तू केला की आणि कसकसा घालला की तेंचे पुरा अंग येता. आमगेल मंगळुरांत एक भारी चांग डिवोटी आशिल्लो भक्त किरण म्हणून, भारी एक नमने चांग डिवोटी. ताका कसं नाही दुड्ड ना कसं ना जाल्यार डेली येवचे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करचे आणि खाली बस 1-2 रुपये घेऊन वचचे तितलेच. भारी एक नमने सरेंडर्ड. तागेले ताण एक थोडे दिवसान ताण बॉडी सोडले, जीव सोडले. कशें म्हळ्यार यंग चलो आमी मध्वाचार्यान तागेले निदांत आयले की हांव तुका घेवन वता म्हणून. तशें आमी मंगळूरचे डिवोटीज पुरे हांगा चमकलेले उडपांत मध्वाचार्याल कडेन. तेंची 2 दीस पुढे ताका स्वप्नांत आयले आणि मध्वा खंयचे एक भारी इम्पॉर्टंट दिसान तो तेंतू मस्त उद्दात आयना तांतू बुड्डून जीव सोडलो. पुरे जण आश्चर्य जाले कशें बाय. तागेले भारी एक नमने चांग डिवोटी ताण एक पटी सांगिले. एक पटी आमी जन्माष्टमी केलेले ते आतां न्ही, ताण एक 2004 की म्हणून ते मंगळुरांत आमी ब्राह्मणची कूक काडलेले जन्माष्टमी, ब्राह्मीण कुक्स म्हणून. आता ब्राह्मीण कुक म्हळ्यार गोतस न्हू. तांणी ते मागीर पुरे जण प्रसाद दिले. किरणाने खाल्ले प्रसाद म्हणून. ते खातना म्हणालो कशें की म्हणालो हे खातर म्हाका कशें मुवी सॉंग येतस म्हणून म्हणालो हे कशें बाय. मागीर पळयतना भितर वचून पळयतना किचना भितर वचून पळयतना आनी पुरे फिल्मा पद घालून कुकींग करता आमकां कोत्ता जायना. ताका कशें कळ्ळें पडलें. सो खावचे जेवचे पळोवचे कसं पळयताची. आता आमी हे पुरे टीव्हीर शो पळयता कसं ते बिग बॉस, बिग बॉस, स्मॉल बॉस, मिडल बॉस कसं म्हणून पळयताचे.
ते पळयतना कसं जाता हातूंत मेन कसं ना शार्क टँक ताजे टँक उद्यानातील टँक पुरे पळयतना हे पुरे शो पळयतना कशें जाता तातूंत कशें नासता लस्ट एंगर ग्रीड काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तितलेच तू लास्ट उलयतना तू पुरे बिग बॉस म्हणा ती क्रिकेट म्हणा ती क्रिकेटांनी पळयतना तांगेले तोंड पळयत आसलो सो रूप गोस्वामीन सांगला कोण देवाल वयर विश्वास करना की तागेले तोंड पळयल्यार वचून नांव नेवका म्हणून तो क्रिकेट पळयतना तू टांकीन तू पयसू का त्या लेखेन न्हय तंतू भक्त कोण आसा तशी हांगेल पुरे तोंड पळयता आमी हांगेल पुरे गुण पळयताचे कसो गुण कोण कशी कोणा चीट करनू कशी करनू ताका काडता म्हणून सो आमी कसने हे टीव्ही पळोवच की जना पळोवच की हे पुरे पळयतना आमी कसं पळयताची ओनली ए डान्स ऑफ माया कसं ते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हागेल क्रोध वयर आयले हागेल अहंकार वयर आयले तागेल अहंकार तोगू गेल्ले तागेल दुड्डू वयर आयले हागेल दुड्डू तोगू गेल्ले तितलेच सो हे पुरे पळयतना कशें जाता आमगेले मनांत तसले क्वालिटीज वयर तोगू वतास जाल्यार तेंचे आमी रामायण महाभारत पळयतना कशें जाता भक्त कुंभाराले व्हिडिओ पळयतना कशें जाता तुकारामाल मूवी पळयतना कशें जाता आमकां तसं नमने देवाल वयर फिलिंग जाता सो मेन कसं म्हळ्यार सात्विक जावन आहार घेवचे मुख्य सात्विक जावन जीवन चलोवचे मुख्य आमी शास्त्रांत पळयताची ಕೆಲವು जन वैश्य बायल मनशां तांणी जाल्यार भक्ती जाता काय तसं नमने काण घालल प्रोफेशन जाल्यार तांणी कशी डिवोटी जावचे ते तमने शिरकून पडले त्या कश्टारी त्या पोझिशनांत जाल्यार हांगे आसाची आमगेले भक्त पेरेकल्यान म्हाका डिवोटीन फोन केले प्रभुजी हांव चिक्के फायनान्शियली चिक्के म्हाका वयर येवका हांव एक नवे आयडी गेल्ले म्हणाल म्हळ्यार आमचे गेले न्ही तो ताणें हिंदीन म्हणालो हांव म्हळ्यार कसं करता हांव लिकर शॉप घालता हांगा लायक वता म्हणालो म्हळ्यार तूं इनिशिएटेड डिवोटी न्हय हे लिकर शॉप घालून कशी म्हळ्यार न्ही हांव देवस्थानाक 10% दिता प्रॉफिट म्हळ्यार हे खंयची लायक मरे हे खंयची भगवद्गीता आनी भागवतान 10% दिल्यार तूं लिकर न्ही आनी कसं न्ही करूं येता म्हणून एकय दुख न्ही आमी आतां तुमी स्वामीनारायणांक चमकला रे तांचे स्वामी आनी वचून ते तूं हांगा गुजरांची मस्जन लिकर शॉप सबवे ते बीफ विकचे पुरे आसा ते तांचे स्वामी वचून हे कसं म्हणटा आरती करून येताच तूं 20% स्वामीनारायणा दिल्यार जाल्यार 10-20% तितले प्रॉफिटान तूं लितले दिल्यार जाल्यार तूं स्वामीनारायणाक वता म्हणून तशें जावन ताका सांगचे कैतव धर्म म्हणून आता हिंदू धर्म म्हणटा जाका कैतव धर्म सो हो भाई सांगता म्हजे फ्रेंड स्वामीनारायण तांणी पुरे तशें सांगला आमी हरे कृष्णान एक पर्संटेज चडोवन करूं नजो म्हणून हे खंयचे धर्म पर्संटेज चडोवन लिकर शॉप हांव देवा दितना म्हण लास्ट सो चैतन्य महाप्रभूक आमकां भक्ती जावंक जाल्यार ऑनेस्टी आमगेले जीवनशैली शुद्ध आसूं आमी कसं कार्य करचें कसं नासता तेंवूय शुद्ध आसूं जेवण शुद्ध आसूं ताका म्हणटाची सत्वगुण म्हणटा इथे म्हळ्यार खंयचे हातू आमी चिटींग करकावे थोडे प्रॉफिट मार्जिना वयर तो दवरचे त्या विशय विंगड जाल्यार जनाक जाय म्हणून चीट करचे या जनाक असं लीक करें पुरे करून दुड्डू करचे असल पुरे इज इट प्लीजिंग टू कृष्णा सो तृणादपि सुनीचे न म्हणत तशी ते कसं कष्ट असला री आणि त्या आम्ही पळयत कोणाल जीवनांतू मृगारे वाल्मिकी तांणी दोगेय हंटर्स जावन आशिल्ले देवाक शरण जावन देवाल नाव घेवन मृगारीक भंय कसो ना
हांव प्राणीक मारची सोडल्यार हांव करची कसं नाही म्हणून. तो देवान कसं सांगलें, ते आश्रमा वचून जप करी, एक आश्रम बांधी जप करी. तो पूरे जन पळोवच आयला आजू बाजू गांवची पुरे कसं नाही वो कसं नाही वो जप करता म्हणून. मात्र पळोवच्या येताना आमी फ्री रहता पुरे जनांक थोडे डोनेशन दिवची की हें करची की सेव करची की तागेले मागीर कसं नाही कश्ट ना आशिल्लें. हांव मंगळूरांत ती पळयला एक डिवोटी यंग एकलो डिवोटी जालो. तो रिक्षा ड्रायव्हर आशिल्लो. आता खंय आसा की गोत ना 12 वर्स जाले ते मंगळूरा वचून जाल्यार तेदना ताण डिवोटी जातना जप करूं सुरू करतना ताणें चिक्केनी करून विकचें आशिल्लें आनी रिक्षा चलोवचें आशिल्लें. दोन्ही बिझनेस बुडचे सुरू जाले. बायलेन सांगलें ಇದು ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ये जप नी तुगल काम नहीं है, तू वापस पिवच्या सुरू करी काय वाटना हे जप नी करू नका म्हणाले. इथं मला लागेल बिझनेस पुरे बुडच्या सुरू झाले. पण कसं करका ताणे मंगळादेवी हंग ते पुरे देवस्थानांत पुरे फेस्टिवला वेळार देवस्थानाचे पुरे बुक्स वरचे रुद्राक्षनी पुरे थोडे एक्स्ट्रा माळ नी घेऊन वचून हाका मागीर लक्ष घडले नेवचे सुरू झाले. बुक्स ह्या नमने भगवद्गीता सेल ह्या नमने माळा ह्या नमने पुरे जेम्स पुरे विकून मागीर ताणे थोड्या पळयन 1 वर्स भितर घर बांदलें नवेच. हांव अशें सांगचें की पुरे जाणां तुम्ही कर्म शुद्ध जातना देवाक कसं दिवचें पळय देव दिता. इथे म्हळ्यार हे जप करच्यान तूं सकळा पशी वयची कसं मेळटा आमकां बुद्धी. ददामी बुद्धी योगम तम ददामी बुद्धी योगम तम. देव बुद्धी दिता आमकां इच्छा स्वाय अंत मुखार सुचाक देव बुद्धी दिता. मिगेले मंगळूरांत आसतना एक आमी मणिपाला आशिल्ले तेन्ना हांव डिवोटी जावन मंगळूर आयले इतलेच. तेन्ना एकलो जैन आशिल्लो स्टुडंट मणिपालाचो जैन. ताणें जैन डिवोटी जातना जैन कोताच ना तांणी एगेन्स्ट. तो ताण कसं केलें डिवोटी जालें म्हणटना तागेले पेरंट्साक कोप आयले तूं हरे कृष्ण सोडी तूं दिगंबर जा म्हणून म्हणालें. सो वाण कसं केलें पुरे आंगलांनी काडले रस्त्यार अशी दिगंबर तुका दिगंबर जावका ना म्हणून इतलो कोप आयलो ताका. तो दिगंबर जावन हरे कृष्ण महामंत्र सांगून वतास. हनुमान कसं केलें थोडे काळ शिकोया म्हणून हाका पिशार हॉस्पिटलाक घाललें मंगळूरचे. आनी ते क्रिश्चन रांदता ते पुरे बीफ खावचे आशिल्ले सब पुरे जनांक. हाण कसं केलें म्हगेलो एक फ्रेंड आशिल्लो तो इंटर्नशीप करता आशिल्लो ते मेंटल हॉस्पिटलांत. तो जैन डिवोटी ताका ते मेंटल हॉस्पिटलाक घाला आनी हांगेलें जेवण सदांची आसलें पुरे बीफ फिश चिकन पुरे. ताण कसो करता खाली प्लेन रायस खावचे आशिल्ले प्लेन रायस तितलेच. आनी ताणें पुरे जप करूं स्टार्ट केलें पुरे जनांक हे नॉन वेजीनी पाप अशी तशी म्हणून. हे पिश्यान पुरे समजावचें सुरू जालें पुरे जाणां हरे कृष्ण जप करची काय सदां बैसून नॉन वेज सोडली काय हॉस्पिटला प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. हाण न्ही आसल्यार पुरे पिशे समजताचे आमगेलें हॉस्पिटल बंद करता हे फट्टी नाही बदल स्टोरी. मागीर ताका ल्हान फोन करून आपयल घे न्यू सरी इद्दां न्ही तಗೊಂಡು ಹೋಗಿ म्हणून बाकीच्या पिश्यांक सम करता म्हणून. सो ताण सांगलें की डिवोटीक ह्या नमने कश्टार गेला पिश्चार हॉस्पिटलांत ताण ह्या नमने करतना तागेलें कन्विक्शन तागेलें स्ट्रेंथ कितलें आसा म्हणून. मागीर ते कसन डिवोटी कसं जालें म्हणून आमी मस्त मागीर फॉलोअप जायनी जाल्यार ते आसतना ताका आश्चर्य जालें. तो म्हगेलो डिवोटी फ्रेंड मोहित म्हणून तो मणिपालांत मेडिकल करून हांगा इंटर्नशीप करता आशिल्लो मंगळूरांत KMC थ्रू हे मेंटल हॉस्पिटलांत. तेन्ना हे इन्सिडेंट जालो. सो हे पुरे पळयतना आमकां कळका की मन आसुया मनसिद्धली मार्ग म्हणटा न्हू कन्नडान. मन आसुया देव आमकां वाट दाखयता. सो तशींची आमगेले जप आमी अटेंटिवली करतना देव भितर वयले हृदयांत मार्ग दाखयता. आमकां मार्ग नासल्यार देव मार्ग सृश्टी करता. तशींची देव सांगता
चैतन्य महाप्रभू अनेक शिक्षाष्टकांत मेन पॉइंट सांगचे कसं म्हणारी, एक म्हणारी हांव तुगेल किंकर, हांव तुगेल सेवक. तसल एक भावना सुख. आणि आम्ही आलोचन करची नाही, हे म्हाका कस जालें, तें म्हाका कस जालें. आम्ही पूर एनालिसिस करच्या बसला रे, मिगलोट तशी समजले, मिगलोट तशी वायट जाले, ते पूर एनालिसिस करच्या बसला रे, आमगेल रूट कॉज चैतन्य महाप्रभून सांगले ते पूरे फुडली कसं जालें, हें जालें, तें जालें, ते पूरे मत्ती पाड करच्या वचू नका. भागवतान तुवें सांगला, योगसूत्रान तुवें सांगला, चैतन्य चरितामृतान तुवें सांगला. कोण पास्ट आलोचन करते पळय, ताण केदनय खंय आसूचे भय, ताण भयांत आसूचे, ते कसे की समजाय न्ही, कसं नाही जातात, फुडली हांव कसं की गलत केला. कोण फ्युचरांत आलोचन करतास की तो पूरे एंग्जायटी म्हळ्यार ते जालें, हें जालें, कसं नाही एक्सपेक्टेशन घेवन. जाल्यार भागवतान तूं, भगवद्गीतान योगसूत्रान तेका सांगला की तुगेला कसं नसत, यू हॅव ओनली द प्रेझेंट. हे क्षण तू कसं करत पळय तशी. सो यथा तथा म्हळ्यार कशी पूण आमी अंग आयल्यांची आनी अंग मस्त पुरे मिस्टेक केल्ले आमी, त्या पुरे आलोचन करून बसची न्ही हांव कसं केल्लें म्हणून. एनालायज करूया. एनालायज करची कसं नाही की मेगेले पर्सनॅलिटी कशी, तेंची आयुर्वेदा, एस्ट्रॉलॉजी हें पुरे कसं लायक, आमगेल टेंडन्सी कसं नाही, आमगेल जातकान सांगला आमगेले खंयची बिझनेस की कसं कार्य केल्यार आमकां मुखार सोंचांक जाय, तितलें करून एक सिंपल लायफ दवरून आमगेले एक धर्म करून करता 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 भगवत प्रेम ताजेवटू आमी वयर हाडका म्हणून. वयर आमगेले हृदय शुद्ध करता. सो आमी कितले जप भितर वयल्यान करता की तातून कशें जाता, आमगेले हृदय शुद्ध जाता वता. आनी देवाले वैरी प्रेम येता. आमी सुरेख आतां आमगेले अवस्था कसं नाही, थोडे वयर तोग जाला रे जीवनांत. आमी एक नमने कोप बेजार, बरोबर, हे दोन आसता, कोप भय बेजार. जाल्यार कोण देवाल भक्ती शिक्षाष्टक चंद करून फॉलो करता की हे तीन कंप्लीटली वता. लेमेंटेशन म्हणटात, देवाक पुरे जनान भिवन न्हू आंगड ओपन करतना एक अगरबत्ती दाखोवचे, कोकोनट ते पुरे करचे. कशें लायक एक नमने भंय आसत, ते मागीर व्हडना भयान थोडे करचे. जाल्यार कृष्णाक कसन लायक जावचे, ते ब्राह्मण आनी तांगेल बायलान यज्ञ करतना ब्राह्मणा लागीं कृष्ण येता, कृष्ण आनी बलराम येताची, आमकां थोडे प्रसाद दी म्हणून. ते ब्राह्मण सांगता कसं, नाही आमकां ते यज्ञ करची बारी इम्पॉर्टंट. तुगेल यज्ञाचे अर्थ कसं नाही, यज्ञ कसला करचे, देवाक दिवच्याक. ते यज्ञ कुंड म्हळ्यार देवाले जीब तंतू आमी देवाक अर्पण करचे. आतां कृष्ण बलराम आयल्यांची आमकां दियाची म्हणून सांगता जाची. आनी खंयचे शास्त्रान सांगला यज्ञ करतना, पुण्य कार्य करतना कोणेय कसं नाही निमगुचे आयल्यार तांकां दिव का म्हणून. तांणी सोडू तुमकां कसं दिवचे, चेडवांक हे आमी यज्ञ करताची म्हणून. तर तांणी कृष्णान सांगलें, हे ब्राह्मण जावन कृष्ण येदूर आयला आमकां कसं कोत्तास. तशेंची ब्राह्मणाल बायलेंक तांणी वचून आमकां थोडे खावच्या दियाची म्हणटा, तांणी एक नमने इनोसेंट हृदयार दिल्ले घेयाची म्हणून. सो तांणी they became better devotees. So देवान हे लील करची कसं लायक. आनी अनेक अर्थ कशें आस म्हळ्यार देवाक कोणाल वयर प्रीत म्हळ्यार कृष्ण सांगता, हे वेद पाठ करतले ब्राह्मण हे पळय म्हाका प्रिय. जाल्यार ताजी अर्थ गोत्तू करून म्हाका एक नमने रुल्स नातिले, म्हाका
निर्मम एकदम ने शुद्ध जाऊन कोण प्रेम करते पड़ा दे आर मोर डियर टू मी तस जाऊन वृंदावनांतुले गोपी तन्नी तितले प्रेमांतु बेण्णे बटर करताना कृष्णान वरनु वचून ते चोरची कसं लागे मला त्या तांगेले हृदय छे हार्ट ते कृष्णान वचून चोरचे तांगेल हार्ट सो शिक्षाष्टकान चैतन्य महाप्रभून आमका शिकेल कसं म्हळारी आम्ही हे गुण जेव्हा शरण जाऊन जप करचे एक शुद्ध जीवन चलोवचे सिंपल जाऊन असचे असं नाही छल नातिले आणि आम कितले विश्वास असू का की हे प्रोसेस आरी की हे एक प्रोसेस मात्र परफेक्ट जाऊन कोरका केला रे आमका तितले इफेक्ट मिळता त्यांचे आम्ही अपराध केल्यावर कसं जाता ताजी ऑपोजिट इफेक्ट मिळता मागीर आमकां पुरे आलोचन करू सुरू जाता हे हरे कृष्ण महामंत्र तितली शक्यस्व हांव जप करता कसं नाही जाता ना म्हाका कसं नाही एक्स्टसी येता ना कसं लायक की आम्ही कसं नाही की एक अपराध केला अपराध करता साचे ताजे खातीर आमकां गुरु जाय एनालायज करचे ते एनालायज करता ते आम्ही अपराध शून्य जतन कसे जाता संपूर्ण पाप मुक्त जाताची विंगड कसं ने कोरका म्हणा गत्तीना खाली अपराध शून्य जाऊन जप कोरका अपराध शून्य हो बेलो हो कृष्ण नाम ते सेंटेन्स आम्ही पुढे सुरे पद सांगचिला कसं नाही समर्थ जायनाशिल्ला आत्मक जप करताना ते एक सेंटेन्स म्हणाले इट स्ट्राइक्स सो आणि चैतन्य महाप्रभून विंगड कसं नाही प्रोसेस दिनी ओनली चॅन्टिंग ओनली बाय चॅन्टिंग आणि कसं नाही झालं ते कसं कर का अपराध शून्य जाऊन देवाल नाव एक नमने शुद्ध जाऊन घेऊ का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे खाली मग देवाल नाव ऐकू का विंगड कसं नाही भाईल्यान काम करताना जप करताना कसं नाही आलोचना येला रे त्या देवाक शरण जाऊ का त्या देवाक जप करताना मस्त पुरे प्रॉब्लेम्स असतात आलोचना येतो ना पुरे जण येत ना आलोचना येणार कोणा सगळी पुरे जण येत ना आलोचना येतात आलोचना येला कसं करू का आम्ही आलोचना आम्ही आमची गेल्यान ते सांगता ना ते देवाल वयर भार घाली म्हणून तशी कर कसं नसला रे देव पळून घेता म्हणून एक राजस्थानात एक राय शिल्के ताणे 8 घंटे तकून सकाळी 8 तकून 9 घंटे ताई देवा पूरे बंद करून ताका रूम आणतो कृष्णाला आलो आरती करचे एक पटी एक मुस्लिम रायन तक कळले तांनी 8 to 9 वो लॉक असं म्हणून 8 to 9 आम्ही अटॅक करू येता म्हणून वो बंदच सो 8 घंटे एक्झॅक्ट अटॅक केला ताणे सकाळीच त्यांना अनुभव पूज करू स्टार्ट केला इतल्याची कृष्णाला त्यांना तागेला 5 मिनिटांत तागेला सेनाधिपती आयलो हे राय हे कसं करतस ते अटॅक सुरू झाला मुस्लिम रायाला कसं करता म्हणून सहन कसं करता 1 घंटो मग कृष्णा देवच्या शिन मग कृष्णा देव का मागीर कसं नसला रे तो पळोवन घेता दिस इज प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन ऑफ एमर्जन्सी सो तांणी पुरे आलोचन कसं करता आम्ही वचा म्हणून मागीर पळयतना थोडे वेळान पळयतना राय ते मुखारी आस युद्धांत आनी युद्ध पुरे जावन 1-1.5 घंटे भितर तांकां कैद करून वापस आनी हो पूज करून वो तो भायर येतास तो भायर येतना हो तागेलो सेनाधिपती येवन सांगता कसं फायटिंग केलं तू सांग ना अशी आम्ही येताना तू ना आता बारी फायटिंग केलं ना मधून कसं फायटिंग नाही तू मुखार असेल ना ते फायटिंग करत असेल ना कोण हांव मागीर ताका आलोचना ताका रण येता देवान कशी फायटिंग केलं बा म्हणून आता मी अशी आलोचना करची नाही मार्केटाक वच्चे असं जप केला देव वचून येता म्हणून तशी आमकां आलोचना करची तशी आलोचना करची नाही जाल्यार तागेलें आलोचना कसं ना देवा कंप्लीटली सरेंडर जाता ते सरेंडर जालें देवान
तशी एक नरसिंग मेहता म्हणून नरसिंग मेहता तवे देवाल भक्त ताण वच्चे कसन ताण काही असलारी भागवत कथ सूर जल्ला तक पुरे विसर नव्हता सुमनता बेसून भागवत कथाचे ऐकूच सो तागेले दुवेल वर्डीक बायल सांगता तुका कसं नाही ना आमगेल रिलेटिव्स पुरे आसाची लागी वयल गांवांत तूं वचून ते दुखून मागून यो म्हणून वर्डी कोरका न्हू म्हणून तू नरसिंग मेहता वता ते गांवांत भागवत कथ सूर जल्ला इतलेची आणि 3-4 दिसान वर्डी कंगा तो 7 दिसा भागवत कथ न्हू आरामेर बसते हंगा पुरे वर्डी का पुरे जाता मागीर 7 दिसान घरा वापस येता हाकू सरण उडगस येता अयो दुवेल वर्डी कसं जल्ला बा म्हणून पुरे तर हे करून वापस येताना बायल नरसिंग मेहता पळयतना काही चमकलेले भायरी गोंचाक भारी खुश जाले पुरे खुशीर आसाची कसं जल्ला बा म्हणून आलोचन करताना कसं जल्ला म्हणजे मी येताना कसं छांग वर्डीक जल्ला बा वर्डीक जल्लो आहे वही पूरे जल्ले पूरे चंदार जल्ले तुवें केलें कसं जल्ला म्हणून नरसिंग मेहता आश्चर्य इथं म्हणा देवानाची पुरे वर्डी करणे कोण गेला इत्याक तागेल भक्तू बिझी असं म्हणून त्याला भक्तीन तू बिझी असता ते 100% असो का हा बिझी असता बरल कृष्ण करता ताका वर्णाश्रम म्हणता वर्णाश्रम म्हणल्यार तू तुगेली ड्युटी करून देवाला आलोचन करता सो आमगेल कशें म्हळ्यार आमी कर्मयोग ध्यान योग आमगेले पुरे करता आसतना हाची मदयें तूं देवाल ध्यान स्मरण ताका व्यवहारिक आनी परमार्थीक सो चैतन्य महाप्रभून सांगितले कसं म्हणलं आमगेले व्यवहारिक करता करता पारमार्थिका वैरी आम्ही मन घालता असलारी चैतन्य कशी श्रीला प्रभुपादाना अगुर 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 कोरनु मागीर संपूर्ण जावन सोड सोड डेली तांणी जप करचे भागवत ट्रान्सलेट करचे डेली तांगेले लायफांत तांणी केलेले मागीर मुखार सुनू पूरे सोण तांणी कंप्लीट भक्तीन सो आमगे लायफांत आमी इतले टाइम कसो फ्री टाइम आसा आणि कसं करता साची त्या पुरे आम्ही सत्वगुणांत हाणू आम्ही चंदायरी आमगेल कार्य करची की डेली आमगेल भागवत स्टडी करची की जप अटेंटिवली करची की आणि कसन खावचे की ते देवा अर्पण कोरनु करची की इतलं पुरे करताना कसं जाता अगुर आमगेल प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट देर इज नो डाऊट आम्ही मुखार सरताचे आणि लास्टाक आम्ही शिक्षाष्टकांत पळयता की कंप्लीट विरह भाव येता शिक्षाष्टकांत यथा तथा विदधातुल मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः असल स्टेज येता की भक्ताक कसा कष्ट आयला रे एक पटी रामानुजाचार्याक तांचे चोला राज रायू ताक सोदून येता इथं म्हणल्यार तो शैव वो वैष्णव न्हू रामानुजाचार्याक अरेस्ट करच्याक सोदून येताच तेन्ना रामानुजाचार्याला ड्रेस घाल न्हू तागेले डिसायपल असतो कुरेशा तांणी कुरेशा धरून वताची रामानुज म्हणून आनी ताका सांगताची शिवा इज ग्रेटर देन विष्णू बोरोन दी म्हणून तो ना म्हण सांगता कसं करता ताका दोळो काडताचे हे रामानुजाचार्याल शिष्य आणि रामानुजाचार्य राजाचार्य गुरुक ताक पेस्कात आनी गाल न्हू सोडताचे रस्त्यार आनी अशी रक्तपात जावन आनी वापस येताचे तागेले गुरु शरीर सोडता आनी कुरेश कंप्लीटली ब्लाइंड जाल्यार तांणी केन्नाय हें सांगनी की देवानी हें कसं केल्लें सो हायेस्ट स्टेज कशें म्हळ्यार कसं न्ही हायेस्ट कश्ट येता न्ही हे कश्ट कशें की देवान दिल्ला आमकां एके देव शुद्ध करच्या करता एके देव आमकां ग्लोरिफाय तो कुरेशाक इट वॉज अ ग्लोरिफिकेशन इदा म्हळ्यार मागीर रामानुजाचार्यान ताका केलो मंत्र दिवचे आसा हे मंत्र करी देव येदूर येता तेन्ना तूं देवाला निमगी मुगेलो दोळ वापस हाडी म्हणून तो कुरेशान मंत्र करतना देव येता वरदाचे नारायण येता दिवचे दोळो म्हणून तो वरद तो आलोचन करता कुरेशा
तुगेल हांव दोळ घेवन कसो करता, म्हाका कसो पळोवचें आसा न्ही, हांव तुगेल भक्त न्हय, कसो पळोवचें हांवें, म्हाका खाली तूं दिसल्यार जालें, म्हाका तूं आनी रामानुजाचार्य हे दोनी दिसल्यार पुरो म्हण, विंगड कसो न्ही म्हाका पळोवका म्हण ना म्हण, हें पळय हें शुद्ध भक्त. रामानुजाचार्य आश्चर्य जाला, हांव इतलें बरें मंत्र दिवन तुका वापस दोळे उद्देश केला रे, तूं कसो, म्हाका तूं आनी रामानुजाचार्य मात्र पुरो म्हण म्हळें. सो ते भक्ताक ते कश्टांतूय कस्स कश्टांतूय ताका देव दिसता. तो हें पुरे साध्य जावचें चैतन्य महाप्रभून दिल्लो प्रोसेस आसा पळय, तेच जावन आमी शिक्षाष्टकांत पुरे वी विल बी एबल टू प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेस, गॅरंटी. अटेंटिव्ह आमी 1.5 घंटा आमी कसनय इम्पॉर्टंट नाही लायफांत, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टंट, आमगे पुरे पळोवका इकॉनॉमिक हे पुरे नाही म्हणून जाल्यार त्या पुरे समजता आमी शुद्ध जाल्यार, आमी देवा शरण जाल्यार पुरे देव पळोवन घेता. तरोवरी बस इश्टू ना त्या मुख्य जावन आमी केल्यार आस पळय, मागीर त्या लास्टान तो कसा भावना येवची आसा देवालवेरी, प्रीती भावना, हे पुरे गोपी हांगेल मणके. सो चैतन्य महाप्रभून हायेस्ट हांव हें सांगून एंड करता, म्हाका आय हॅव टू गो इन 10 minutes. तंतू गोपी भाव म्हळ्यार आमी असल स्थिती येवका की व्रजांत पुरे देवाल भक्त कोण कोण आसा, देव आनी देवाल भक्त कोण कोण आसा, तांगेल क्वॉलिटीज पळोवका. नंद महाराजान कशी देवाले सेव करचे, यशोदा राणीन कशी करचे, गोपीन कशी तांगेल मन कशें आसा, हें पुरे भारी चंदायर विस्तारार सांगला. हें चैतन्य महाप्रभूला आशीर्वाद. हेंची टायमार हांवें खरी पार्शद प्रभूले क्लास आयकला पयरी, अब्बा एक नमने राम स्ट्रेट जाले पळोवन आयकून. तांणी हरीशौरी प्रभूले कमेंट्री बुक ट्रान्सलेट करता आसत, तांतू कसं न्ही 10th कॅन्टोन तू कसं हिडन मिनिंग्स आसा म्हणून भारी चंद आशिल्लो. त्या पुरे अर्थ करून घेतना दोळे उद्दा येता. तांणी सांगले की देवान एक एग्जाम्पल दिता पयरची क्लासाचे, 2 एग्जाम्पल दिता भारी चंद दिसता की देवान आजवेरी नेलारी फस्ट पाय दवरतना तांगेल जांग दवरचे कृष्णान आनी तागेल हात आनी जांगार वचचे कसं लायक इथं म्हळ्यार भूदेवी तागेल बायल न्हू. सो तिगेल वयर भारी संताप म्हळ्यार हें रायन पुराय युद्ध करचें, हें करचें तें करचें. सो तूं भिवू नाका, म्हगेल म्हगेल जांग कसं लायक, जांग म्हळ्यार क्षत्रिय हांव, आनी हात म्हळ्यार क्षत्रिय, जांग म्हळ्यार वैश्य. सो फर्स्ट हांव वैश्य जावन तुगेल रक्षण करता, मागीर क्षत्रिय जावन तुगेल रक्षण करता. असल पुरे बारी बारी चंद कृष्णान कसं करता की तंत कसं नरत असं म्हणून जाल्यार तें आयकल सुद्दां आमकां एक नमने राम वैर रण्य योगा ताजे कितें जप जाय. मागीर अनेक सांगता हरीशौरीन सांगचे की कृष्णान इतली जनाल घरकड रेड मारून लोणी खावचे, एकल्याल घरकडे चोरी करनी जाल्यार ताका चोर म्हण सांगता. जाल्यार ताणें चोरी करनी कशी ताका एडवोकेट जावन पुरो जाणांनी कृष्णान चोरी केलें जाल्यार हरीशौरीन एडवोकेट जावन सांगचे ताण चोरी करनी म्हणून. ಕೆಲವು ರೀಸನ್ दिवचे आसा पुरे तागेल्याची हे पुरे आसा जाल्यार एक भारी चंद रिजन आसा कसला चोरी करनी कृष्णान. कसला म्हळ्यार कृष्णान चोरी करतना ते घरकडचे तो चल्लो कसं आसा म्हळ्यार ते अनमल चरडू कसं आसा, त्या चरडाक ताक सुरे फ्रेंडशिप करची कृष्णान आनी ताक घेवन वचचे खंय आसता म्हणून ताका लोटू वचून चोरी करची जाल्यार ताका चोरी म्हणटा. तू घरकडचे का घेवन वचून घेता आसता ते चोरी कशें जाल्ला बा म्हण. चोरी म्हळ्यार ते घरकडच्या गोत आसचे न्हू न्हू वय की न्ही. तशी बरे भारी छंद आसा. सो आमगेल मन इतलें शुद्ध जावका की कृष्ण लिला आयकल सतना नरसिंह मेहताल एग्जाम्पल दिलें, विंगड पुरे एग्जाम्पल दिलें म्हळ्यार असल मन भर नव्हती की एक सेंटेन्स आयकतना आमगेल राम राम स्टँड जावका, दोळे उद्दा येवका. तसल एक नमने भक्त भूमि देवी का भार कम करते. सो तशी चैतन्य महाप्रभु नमके प्रोसेस दिला
तक आम्ही कसं करू का दॅट वेल्थ ताची खातीर आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां ग्रीड असू का एक लास्ट पॉइंट म्हगेले रूप गोस्वामीनी सांगचे लालसा म्हाका ते एक्सपिरियन्स उरका जाल्यार कशी विथ सिस्टम एकदम सिस्टमॅटिक जावन म्हाका ते प्रेम एक्सपिरियन्स करता ताचे खातीर टॉलरन्स येता पुरे डेफिनेटली आमी कोर येता सो to thank Mahesh Kumar Burlidhar Charan Prabhu and on all devotees for giving me this opportunity. I wish I could go longer. आमगेल आमचेगेल बांधवांक म्हाका काश्मीर फायल्स पळयतरी म्हाका एक्चुअली आमगेले आमचेगेल कम्युनिटी वयरी पयरी पुढे फिश खावचे चिकन खावचे म्हणून मस्त बेजार आत्मक पळयतना मस्त एक नमने कंपॅशन येता आमी मस्त पुरे करता आमगेल कम्युनिटीक इतले 1000 वर्स जावन इतले कष्ट पावन आमी जाल्यार आमी वेंकटरमण देवस्थान असल पुरे मठ दवरन स्वामी आमी इतले पुरे स्टील वी आर फॉलोइंग इट्स अ ग्रेट थिंग जस्ट एक लेवल वयर वचका जर त्या लेवल वयर वचका जाल्यार आमी कोण भक्त जावन आसाची आमी आमगेल लेवल वयर करता आमगेल प्युरिटी वयर करता आमगेले एक्स्ट्रेसी तशें जावन जनाक एग्जाम्पल दिवन अट्रॅक्ट करता सो हें एक तदनंतर म्हगेलें एक नमने मिशन जावन गेलें तदनंतर म्हगेलें जप आनीक इंटेन्स करता या देवा एक तुवें करचें आय जस्ट वॉन्ट टू बी इंस्ट्रुमेंट तशी थँक यू आनी एक 5 minutes म्हाका म्हगेले PhD क्लास स्टार्ट जाता सो एनी क्वेश्चन्स कमेंट्स आसल्यार आय कॅन आन्सर इन 5 minutes थँक यू पंचांग विषय पंचांग ह्या वर्स गुड पॉइंट सो ह्या वर्सात कशें म्हळ्यार शुभकृत नाम संवत्सर हे शुभकृत नाम संवत्सर म्हळ्यार शुभ बारी चांग ह्या वर्स पुरे जरा गुरुबल आसा इथं म्हळ्यार आनी थोड्या दिसान ज्युपिटर कसं आसा तो वयर वता थंय वता पायसीस ते लास्ट घरा वता तागेले घरा वता एंड पुरे जाणां गुरुबल आसता हे वर आसा तुम्ही कितले स्पिरिच्युअल साधना करता तुमकां ताच्या 10 times बेनिफिट मेळटा इट इज सो पावरफुल हे वर आसा तशें जावन ताका शुभकृत म्हणटात ह्या वर्स पावस चड के खंडापटे पावस येत के पावस वार मिंचू ह्या पटी रेनी सीजन सगळे इंडिया ऑलमोस्ट फ्लड वगैरे पुरे जाता जाल्यार ह्या पटी तितले एक नमने जनहानी जायना जाल्यार एग्रीकल्चर वाडता के मस्त कडेन एग्रीकल्चरांनी चांग जाता आनी ह्या पटी कोणाक तागेले हेल्थ प्रॉब्लेम्स आसा ह्या वर्स चांग हेल्दी फूड खाल्यार मस्त जनाले हेल्थ समजता म्हूण सांगता ह्या वर्स भारी चांग तें पळोवचें गेल्यार भारताक एस्पेशली आनी कशें म्हळ्यार मस्त जनाले कोविड हें तें म्हणून मस्त जना वाडीक जायनी म्हळ्यार चेल्ली पळोवचें वच्चें जायना न्हू मास्क घालून कसं पळोवचें मास्क काण पळोवंक तो ह्या वर्स ते पुरे मस्त जना वाडीक जावचें ह्या वर्स वाडीक मस्त वाडीक जाता ह्या वर्स वाडीक जावचें पुरे गुरुबलांनी आशिल्ले निमित्त आनी पुरे मस्त पुरे पुण्या कामांनी येता सो शुभकृत सो फुडली 2-3 वर्स कसं कश्ट आशिल्ला त्या पुरे ह्या वर्स उलटा जाता जनाला हेल्थ वाडता एग्रीकल्चर अभिवृद्धी जाता थोडे वृश्टी चड आसा पावस चड आसा जाल्यार इट इज मॅनेजेबल तसले कसं नाही ना आनी कसं नाही वर्ल्ड वॉर आनी जायना सना पुटा मोठा वॉर आनी जाता आनी मुख्य जावन कसं म्हणारी मस्त एस्ट्रॉलॉजर आनी मस्त पुरे एनालायज करता रे हांव हेंची सगळो दीस हांव एनालायज करता बसचें म्हाका विंगड काम ना तेंचे हांव PhD म्हूण करचें कसं म्हणारी फुडली 1000 years आमगे हिंदू धर्म म्हणाले वेदीक धर्म म्हणाले भारी कश्टार आशिल्ले हे पॉइंट इट्स लायक ए टर्निंग पॉइंट आता पुरे वेदिक धर्म वयर येवचें हें एक नमने भारी टर्निंग पॉइंट एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी पायनियर्स आमी पुरे केल्लें कशें आसा कम्युनिटीक सो आमगेले कम्युनिटी प्रती आमगेले करची पुरे ड्युटी आनी आतां इट्स एक्चुअली व्हेरी इम्पॉर्टंट सो आमी हें भारी सिरियस घेवन जप करून आमी हें कितले फावंडेशन दवरता की पळय सो दीस इयर इज गोइंग टू बी व्हेरी गुड आमी कसले भिवका म्हणना संपूर्ण देवाल शरण घेवन आमी जप करून मुखार येता इट्स गोइंग टू बी अ व्हेरी गुड इयर
बिंगड कष्ट बरे आशिल्ले न्हू कलियुगांत उज्जवल मोठो परे जाता इरता बट ओवरऑल इट्स ए मच बेटर ईयर. ओके प्रभुजी. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. So I have to leave. So I will catch you all next time. So we'll answer questions next time. Thank you. Jai Prabhuji. मस्त धन्यवाद. तुम्ही इतकी शॉर्ट नोटीस वर हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद हिज ग्रेस गव्हर्नमेंट राज प्रभूजी का त्यांनी विदिन शॉर्ट नोटीस येऊन कन्क्लूजन सेशन आमका दिले शिक्षाष्टकमा वैरी की 8 वर्सांचो आम्ही अविद्या तुलन विद्या घेवचे आणि आम्ही कशी आमगेले चॅन्टिंग आणि इम्प्रूव्ह करीत की आम्ही क्लीन जपा करून आम्ही विद्या टुवर्ड्स येवीत आम्ही आमगेले ह्युमिलिटी आणि वैष्णव अपराध कमी करून आम्ही मुखार प्रोग्रेस करीत म्हणून आमगे जीवनांत कळलं. तशीच हे आमगेले 2 मंथ्साचे शिक्षाष्टकमात जर्नी आज आम्ही कन्क्लूजनार आयले जाल्यार ह्या जर्नी आमगेले जीवन पर्यंत आमकां उडगास उरता की आम्ही हे 2 महिन्यांत आम्ही कसं लर्न केले आमगेले जीवना पर्यंत आमगेले ते उपयोग जाता. स्वयं श्री कृष्ण कशी राधा राणील भाव घेऊन येऊन आमकां भक्ती करच्या कशी स्टेप्स उरता आमगेले जीवनांत कशी भक्ती करता एक आयडियल डिवोटी कशी उरता म्हणून त्यांनी आमकां शिकवून दिले. सो मस्त धन्यवाद हिज ग्रेस गव्हर्नमेंट राज प्रभूजी का. आम्ही आभारी आसाचे भागवत पुराण कोंकणी टीम ಒಟ್ಟು आमगेले टीचर्स आमगेले सिनियर वैष्णवास आमगेले ग्रुपांत आसाची आणि आज सेशनांत बरे आसाची सुमार सिनियर वैष्णव आसा त्यांनी आमकां येवन घेवन आमकां सेशन करून दिले. एक पाद म्हळ्यार 2 लायन्स एक टीचरीन आमकां सांगून दिले एवरी वीकान 3 सेशन्स करून घेवन मस्त आभारी आसाची आम्ही भागवत पुराण कोंकणी टीमांतल्यान हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आम्ही भागवत पुराण कोंकणी टीम आणि पिलर जावन आसाचे आमगेले आणि कशी हे 2 वर्सांत आतां आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे 2nd एनिवर्सरी हे एप्रिल महिन्यांत. सो कशी आम्ही एक ऑनलायन असोसिएशन एक दुसऱ्याक मेळना बट आमगेले भागवत पुराण कोंकणी इज लायक फॅमिली एनवायरमेंट जाल्यार आमकां आम्ही एक दुसऱ्याक आम्ही कोणेय मेळना शिवर येता बट आम्ही मस्त क्लोज आसाची प्रभूजी इवन व्हॉट्सएप ग्रुपार नाजाल्यार आम्ही झूम प्लॅटफॉर्मार आम्ही आयकून आमगेले एक फॅमिली से आसा. आता 2 वर्सांत आम्ही एक वेल बिल्ड फॅमिली आसाची तांगे पिलर जावन आसाचे आमगेले हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी. तशी आमगेले जीएसपी भक्तवृंद अनेक आम्ही संडे सत्संग वगैरे करताची हिज ग्रेस विभ्रतदामा प्रभूजी आणि तांगेले फॅमिली. ಒಟ್ಟು जावन आमगेले जीएसबी कम्युनिटी का एक डायरेक्शन एक वेरी गुड डायरेक्शन आम्ही चलते आसाची. सो तांगे लिडर्साक वरे आम्ही धन्यवाद करताची. तशीच भागवत पुराण कोंकणीचे 2 वर्षाचे जर्नी आणि मुखार वरे अशीच मस्त हाइट्सार वचून गेलो. मस्त सिनियर डिवोटीज असोसिएशन येवका आणि ಒಟ್ಟು समाज बांधव आसा मस्त बांधवास आणि आमकां प्रोत्साहित करका हे इव्हेंट्स भाग घेवन. आता एक 2-3 अनाउन्समेंट्स आसाची हे येवचे 12 तारीख एकादशी आसा ते मस्त लोकांना नाव दिला ऑलरेडी जाल्यार आनी कोणे तरी मस्त स्लॉट्स ओपन आसाची कोणाक भगवद्गीता श्लोक रिसायटेशन करचे म्हण आसाची तांणी नाल्यार तुमगेले रिलेटिव्स जावं कोणे जावं आम्ही ओपन आसाची. भारती माताजी माया नायक माताजी आणि विद्या माताजी तांकां नाव दिवे येता तुम्ही आमगे ग्रुपार अनाउन्समेंट्स जाते उरताची. तशीच परा बुधवार श्रीपाद रामानुजाचार्याले आविर्भाव दिवस आसा अपियरन्स डे. सो तांगेले बगे आमी आयकुया हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आमकां तांगेले बगे सांगचे येताची बुधवारा स्पेशल सेशन उरता. तशी आमी आज शिक्षाष्टकम सेशन जाल्या नंतर
आम्ही आता रामायण सिरीज मुखालवर रामनवमी येते असा, सो मस्त विजृंभणेन आम्ही श्रीरामाले नाव घेवका, तशीच आम्ही तांगेल ಬಗ್ಗೆ आम्ही तांगेल रामायण ऐकून घेवन आम्ही आमगे लाईफान अनुयायी बरे करून घेवका. तशीच आमगे फर्स्ट सेशन स्टार्ट जाता आसा परा शुक्रार तुल्यान हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभुजी आमका रामायणाचे फर्स्ट सेशन इनॉग्रेशन करचे येते साची. सो पुऱ्या लोकांना शिक्षाष्टकम आणि पुऱ्या लोकांना रामायण सिरीज आता रामायण सिरीज तो भाग घेऊन घेऊन आमका आमगेले असोसिएशन आणि सिनियर ड्युटीज असोसिएशन घेऊन घेऊन तांगेल जीवनान तो अनुयाय करता मंगेन विनंती करते सर. तशी आता एक नरसिंह आरती सांगून घेऊन आम्ही ह्या 5 सेशनाक काम देऊया. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्. श्री नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह. यतो यामि ततो नरसिंह नरसिंह हृदये नरसिंह. नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे अद्भुत श्रीनिवासं ललितारण्यपठितो अनुबृह्णा शबरीता हरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज. भक्त विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त शिरोमणी श्री प्रहलाद महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद जी की जय. उपस्थित असलेल्या सकळ वैष्णवांक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವೆನೆಸ್ಡೇ ಉರ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ पर येता. प्रभुजी कसं ऐड करचस. हरे कृष्णा प्रभु. मस्त धन्यवाद तुमका. हिज ग्रेस हरी पार्षद प्रभु एक्चुअली GSB कम्युनिटी तुगुनु मस्त कष्टार आमका जून अंत डेट मिळाला सर तंगेले डेट अनाउंस करता मिळताची जलेरी तंका एक्चुअली कोंकणी येता ना तनी मराठी गावांत राबून होड जलल मी तिने त्यांनी रिक्वेस्ट केलेला की इंग्लिश आणि त्यांनी दिवचे प्रयत्न करताची. हरी बोल. धन्यवाद. फोटो वैष्णवाक दंडवत प्रणाम. आम्ही येवचे वेनेसडे परा मेळ्या नॉर्मल टाइम अरे. धन्यवाद फोटो लोक. आयचे आम्ही आज सेशनाक विराम दिले. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. समवेद भक्त वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.